मगो पक्ष येवपी वेंचणुके खातीर तयार आसा। मगो पक्षाचो ज्या गोंयकारांक अभिमान आसा तांकां मगो पक्षांत सदांच येवकार आसा। मगोक सद्याक अपक्ष आमदारांची युती जाता तांचो आंकडो सद्याक 20 वयर आसा, अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या। तशेंच भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या विचारांक आपलो तेंको आसा, मात पक्षाक न्हय। मात मंचान राजकीय मळार भितर सरच्या पयलीं विचार करपाची गरज आसा, अशें तांणी मुखार म्हळां। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। मगो पक्षान जिल्लें सरकार 17 वर्सां पयले 18 वर्सां हे सगळ्याच्या दोळे मुखार आसा। ह्या सरकारान केल्लें काम आनी ह्या सरकार ज्या लोकांनी वडयलें ते लोक आज राजकारणांत ना। ते आसा तेकातले 60-70 वर्सांचे, पूण ते आज राजकारणांत ना। म्हणजे गोंयच्या लोकांनी ह्या जे पळय लोक आसा तांकांय राजकारणांतल्यान भायर उडयले। आनी म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांक परत एकदां मगो पक्ष बशिल्लो जाय। मगो पक्ष बसोवपा खातीर हांव रक्त गुठयतलो आनी इतलेंच सांगना, बरें काम करून लोकांक दितलो। हांव ज्या गोंयचो ज्या मनशाक अभिमान आसा, मगो पक्षाचो ज्या मनशाक अभिमान आसा, त्या मनशाक मगो पक्षांत हांव केन्नाय एंट्री दितलें। हांवें सांगलें मगो पक्षा विशीं ज्या मनशाक अभिमान आसा, ह्या गोंयच्या मातयेचो अभिमान आसा, भाशेचो अभिमान आसा, त्या मनशाक मगो पक्षांत सदांच उदार मनान भितर येवचें, काम करचें आनी मुखार येवचें। कितलेंय आसूं शकता। म्हजे म्हायती प्रमाणे आज जे मनीस आमकां एप्रोच जाल्या, म्हाजी आजी ते मोर दॅन 20 आसा। BBSMान आजून पसून पक्ष स्थापन करूना। BBSMाचो मुद्दो जरी बरोबर आसलो, कोंकणी मराठी ही गोंयकारांक जाय, ह्या आमच्या मातयेंतलो ज्यो भाशा आसा, मातयेंतली जी संस्कृती आसा ती मुखार वचपा खातीर ते प्रयत्न करता। ताजे फाटल्यान आमचो सबंद पक्ष उबो राविल्लो आसा। हाजो असो अर्थ न्हय की इलेक्शन एकामेकाक अपोज करप किंवा कितेंय करप, हें म्हाका बरोबर दिसता। BBSMान जो विशय घेवन गेल्या तो एकदम बरो आसा, पूण तांणी पॉलिटिकल लायनींत भितर सरता आसतना खूब विचार करपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता।